ट्रकान एका खांब्याक धपको दिलो आणि त्या लायनीतले आनीक 3 खांबे बरोबर आडवे। तातलो एक खांबो पडून मोटारीचे बरेच लुकसाण जाले। गाडी पार्क करून गाडयेचो पात्रांव खंय च्या पिवंक गेल्लो, ताचो वेळ बरो। आज सकाळी एक अनफॉर्च्युनेट इन्सिडेंट घडलो। एक ट्रक एका खांब्यार मारलो आणि 4 खांबे तेणे वांगडा उडयले। तेच्या लागून इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचें नुकसान जालें। आमचे मित्र शैलेश उर्फ निलेश गांवस यांची गाडी डॅमेज जाली। माझ्या शेडीचेर एक खांबो पडलो। सुदैवान जिवीत हानी जावंक ना। लायटीचे खाते खंय ट्रकाच्या पात्रांवा कडल्यान 30 ते 40 हजारांचे लुकसाण वसूल करून घेतले। लॉस आता टोटल अजून एक्झॅक्ट तरी कळोंक ना, बट अराउंड 30-40,000 तरी लॉस असं दिसता एक्सपेक्टेड। पण कितें आता एक्झॅक्ट पयल्या उपरांत कळटलें सगळें। ओके, तुम्ही पंचनामा बी केलो? पंचनामा एक्चुअली आतां पुलिसांनी येवन करून गेला सगळें। त्याच्या फुडली एक्शन कितें आसा तें आतां आमी घेवपाचें आसा। रिकवरी म्हणजे आमी पुलिसांक कळयतले इतले डॅमेज आसा आनी ते चार्जीस कितें जातले ते। सो रिकवरी करपाचें मागीर तेंच्यांनी इनिशिएट करया आतां एक्शन फुडें कितें आसा ती। खांबे पडिल्ल्यान शुक्रारा दीसभर होणा आयडीसीत लायट ना। उत्पादन बंद उरिल्ल्यान लाखांनी लुकसाण म्हूण थंयचे उद्देजक सांगतात। शेनवारा दनपार मेरेन लायट खंय जाग्यार पडटली। हजारो कामगार हांगासर आयज इलेक्ट्रिसिटी शटडावन जाल्यामुळे हांगासर बेकार पडलेले आसा आणि ते न कळत असे लाखांनी रुपयाचे आमचे नुकसान जाल्ले आसा। तरी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटचे जेई सगळे पावल्ले आसा हांगासर आणि तेंच्यांनी आमकां आश्वासन दिल्लें आसा की बेगिना बेगीन इलेक्ट्रिसिटी पावर रिस्टोर करतले। तुमच्या माध्यमांतून मागता इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा कडेन तेंच्यांनी बेगीन पावर रिस्टोर करची आणि आमचे नुकसान जे जाला ते मातशें कमी करचें। फाल्यां पर्यंत आमकां दनपार पर्यंत इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान पावर सप्लाय रिस्टोर करता म्हटल्यार। हेच्या पेक्षा व्हडली गोष्ट जी आसा ती आमचे हे जे प्रोडक्शन स्टॉप जाल्ले, इयर एंडिंग असल्या कारणान जे लास्ट ऑर्डर्स कंप्लीट करपाचे आसले ते आमी करूंक पावचे ना। आणि हेका लागून आमी फक्त इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा कडेन मागता की तेंच्यांनी बेगिनांतल्या बेगीन आमकां फाल्यां लायट सकाळी 11-12 पयलीं स्टार्ट करून दिवची। म्हणजे आयज जर तेंच्यांनी मातशें डिलेड काम केलें इवनिंग सुद्दां जाल्यार आमकां हे फाल्यां शक्य जातलें, नाल्यार जावचें ना। ट्रकाचो पात्रांव खंय मोटारीचें लुकसाण भरपाय दिवंक तयार। तो पुण्याचो आणि त्यांनी आमकां सकाळी 11-11:30 सांगलें मातशें वचून पळोवन येयात आणि आपल्याक कळय म्हणून। त्यांनी आमकां त्या खातीर धाडलें आणि त्या प्रमाणे आमी आयलेले आसा आणि आमी नुकसानाचे फोटो ताका सगळे वॉट्सॅपाचेर धाडिल्ले आसा आणि त्यांनी सांगलेलें आसा कोर्टा मार्फत सगळें कितें आसा तें आपण क्लियर करूया, काय हे करपाची गरज ना। जाल्यार आपण येतलो सेटल करपाक तयार आसा। सेटल करपाक तयार आसा। प्रुडंटा खातीर विश्वनाथ नेने।